व्हिडिओ स्टार्ट करच्या टायमारूच न्हय केसांची हालत पळय कशी जाता, शेणकी कशी जाता सामकी. हे पळयात फुडले केसूच न्हय अशें जाता पळयात तरी कशेशेत. सो हे गाईज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. 11:30 जाल्ली आसा आनी आतां हांव तुमकां गुड मॉर्निंग म्हणटा आनी ऑलमोस्ट दनपार जायत येयली आनी आतां हांव व्हिडिओ स्टार्ट करता. आयचो व्हिडिओ मातसो लेट जालो स्टार्ट करूं आनी खूब दिसांनी फ्री आसा सामकें म्हणटा तशें, कारण मसाल्याचें काम बीन डिटेल्सान आतां खंय तरी कमी जाल्लें आसा आनी फायनली हांव फ्री जाल्लें आसा. आतां डेली हांव ब्लॉग करूं शकता. आणि त्याच बरोबर कालच्या व्हिडिओन तुम्ही खूप जणांनी बरोबर मोग दिलो, म्हाका बरें कमेंट केले, ताका लागून खरेंच मनापासून थँक्यू. आणि तो व्हिडिओ पळोवन खूप जणांची मेमरीज ल्हानपणाची म्हणटा तशी ताजी झाली. खूप जणांनी कमेंट करून सांगले सुद्दां म्हाका की म्हटल्यार आमचे मेमरीज न्हय खंय ना खंय ताजे जाले. म्हटल्यार हे आमी पयलीं एन्जॉय करताली. स्पेशली ते लजुली तुमकां दाखयल्ली हांवें. थोडी जाणां ताका लचकी म्हणटात, आमी सुद्दां हांगसर लचकी नाल्यार लजुली म्हणटा. आनी थोडी जाणां ताका कितें तरी लजेची होकल अशें बी सुद्दां म्हणटा. म्हटल्यार खूब जाणांनी वेगवेगळी नांवां सांगलेली म्हाका कालच्या व्हिडिओ. सो खूब बरें दिसलें ती नांवां आयकून, सगळ्यांचे मेमरीज ताजे जाले ते पळोवन खूब बरें दिसलें म्हाका. आनी कालचो व्हिडिओ तुमकां खूब लायक जालो. म्हटल्यार वेगवेगळे तरेची भाजी पळोवंक गावली. थोड्यांक खबर नासलें की चवळी आनी अळसाणे सेम नासता म्हणून, कारण म्हाका वॉट्सॅपार कोणी न्हय मेसेज सुद्दां केल्ली की सुप्रिया तो व्हिडिओ पळोवन म्हाका कळ्ळें की अळसाणे आनी चवळी सेपरेट आसता म्हणून. तर हय, सेपरेट आसता. आनी मागीर ते सारके रुजले बी न्हय, रुजले म्हणजे शेंगो बी लागपाक स्टार्ट जाले न्हय काय मागीर एक दीस व्हिडिओ करता म्हणजे तुमकां कळटलें शेंगो कशें कितें येता ते. आनी काल मम्मीन न्हय भाजी सुद्दां हाडलेली. सकाळी हांव गेल्लें मागीर सांजची सुद्दां परत गेल्ली तर भाजी हाडल्या. आनी आयज जसं सोमार म्हणटा तशें तर भाजी करतले आनी तेजी रेसिपी तुमचे बरोबर शेअर करतले. म्हटल्यार हळसाण्याची भाजी आमी न्हय तेल बीन घालिनासतना करता, डायरेक्ट उदकान. म्हटल्यार आमी चडश्यो भाजयो ज्यो आसा न्हय त्यो उदकानूच करता, तेल चड यूज करिना, अवॉयडूच करता. सो ती रेसिपी शेअर करतले. आनी मम्मी ना सद्या घरा कडेन, मम्मी गेले पोरसां ती झाडांक उदक घालता थंय. तर म्हटल्यार हांव घरातलें सगळें काम करून घेता म्हटलें. आनी व्हडलोसो टायम जावंक ना, 11:30 जाल्ली आसा. तर आतां रोस्ट बीन करूंक जाय, मिरसांग बीन वांटून दवरल्या हांवें, फकत रोस्ट करूंक जाय आनी ती भाजी करूंक जाय. तेजी रेसिपी तुमचे बरोबर मागीर शेअर करतले हांव. अळसाण्याची पानांची भाजी कशी करतात ती, कळ्ळें? तर चला सगळ्यात पयलीं किचनान या, दाखयता तुमकां कितल्या वेळेन म्हाजें किचनांतलें काम जाल्लें आसा तें. हांगसर मिरसांग हांवें वदळूच म्हणटा तशी वांटून बीन घेतली, कारण लायट आमची येता वयता ताका लागून. आनी हांगसर मम्मीन म्हणटा तशें मसूर उकडून दवरला. आतां ते तोपान काडून घेवंक जाय आनी रोस्ट करून घेवपाक जाय म्हाका. तर आयज आमी मसूरचो रोस्ट करपाचे आहा ताका लागून. हे पळयात. आनी भायर सामको न्हय वारो सुटला. हो पळयात, दिसता आसतलो तुमकां. नेट मारल्या ताका लागून सारको दिसचो ना, पूण हो पळयात वारो सुटला. मम्मी पोरसान आसा आनी आयज खुबूच वारो हे जाता, सकाळच्यान सामको सुटला. हो पळयात भरपूरूच. विंडो सुद्दां न्हय आपुणूच अशें वाऱ्यान बंद जाता. आनी हांगसर हांवें सकाळीच म्हणटा तशी सकाळी म्हटल्यार जालो टायम म्हणटा तसो मिरसांग वांटून घेतलेली, कारण मम्मी म्हाका म्हणपाक लागली तूं मिरसांग पयलीं वांटून घे, लायट येता वयता, वारो सुटला न्हय काय लायट येता वयता मागीर ताका लागून. तर सगळ्यान पयलीं हांव रोस्ट बीन करून घेता आनी मागीर तुमकां हळसाण्याची भाजी दाखयता. त्या म्हणसर मम्मी सुद्दां येतली, म्हणजे भाजी हांव न्हय आदळ्याचेर ती चिरून घेतालें, ताका लागून म्हाका मम्मीची गरज आसा. मम्मी येयल्या उपरांत ती भाजी हांव दाखोवपाक स्टार्ट करतलें. त्या म्हणसर हांव कितें करता, रोस्ट बीन करून घेता आनी मागीर व्हिडिओ जो आसा न्हय तो कंटिन्यू करता. गेल्या 12 जाली आनी म्हाजो रोस्ट बीन करून जाल्लो आसा. आतां फकत भाजी करपाची उरल्या आनी मम्मी बीन म्हणटा तशी येयल्ली आसा. सो आतां आमी भाजी कशी कितें करता ती पळोवन घेवया. पळयात ती भाजी जी आमी काल शेतांसून फ्रेश सामकी हाडलेली आसा आनी सामकी ऑर्गेनीक सामकी. तर ही पळयात अशी आसता तेजी पानां. आनी ही भाजी जी आसा न्हय ती हळसाण्याची आसा, म्हटल्यार हळसाण्याची पानां आसा. आनी जेन्ना तरणी आसता पळयात तेन्नाच ही काडप आनी तेची भाजी करप. सद्या जस्ट अशें तें रुजोवंक स्टार्ट जाल्लो आसा, हेज्याकून आनीक बरी भाजी मेळटली आमकां मागीर. तर सद्या तर आमी अशी हाडलेली आसा. आनी ही पळयात आतां ही न्हय धुवपाक जाय आमकां बरी 1-2 फावटी आनी तेच्या मागीर चिरून घेवपाक जाय. अशी तरणी आसता न्हय ती काडप. ही पळयात
ही आता धुवपाक जाय आमकां आनी हांगसर हांवें क्वॉन्टिटी न्हय भरपूर घेतल्या कारण मागीर न्हय कट केली न्हय चिरली न्हय काय ती क्वॉन्टिटी खूब कमी जाता आनी प्लस म्हणटा तशें आमी जेन्ना शिजोवन घेता न्हय तेन्ना सुद्दां ती मागीर खूब कमी जाता शिजोवन तेका लागून ही पळयात अशे तरेन घेतलेली आसा ही आता धुवून घेवया सगळ्यान पयलीं आनी तेच्या मागीर चिरून घेवया चिरपाक स्टार्ट करया मम्मीन ऑलरेडी स्टार्ट केल्ली आसा ही पळयात मम्मी हाय हॅलो कर मम्मी हाय गुड मॉर्निंग म्हणटा तुमकां ही पळयात अशा तरेन न्हय ती चिरूंक जाय तुमकां जाय जाल्यार तुमी सुरयेन सुद्दां चिरूं शकता अशा तरेन ही पळयात बारीक अशी चिरली न्हय जाल्यार भाजी बरी बी लागता आनी जाताय बीन बरी मागीर मोठी चिरली न्हय का टेस्ट तितली बरी येयना ही पळयात आनी हेज्याकून न्हय आनीक बरी भाजी मेळटली आमकां न्हय निकती जाता ती बरी पानां मागीर मागीर बरी मेळटली चवळेची बी मेळटली चवळी तर मेळोंक ना आमकां कारण ती तितली रुजोंक ना अजून ही पळयात आनी आमी चडशी न्हय आदळ्याचेरूच अशी चिरपाक बसता आमकां आदळ्याची संवय हांव तर म्हणटा तशें सुरयेन चिरता मम्मी आदळ्याचेर चिरता ही पळयात अशे तरेन बारीक ती चिरून घेवपाक जाय आनी हांगसर मम्मीन घेतला कांदे मिरसांग घेतलेली आसा ते साहित्य मागीर कितें कितें जाय न्हय तें सांगता मागीर तुमकां सद्या आमी भाजी बारीक अशी चिरून घेवया पयलीं ही पळयात परत परत घेता मम्मी आनी चिरता ते म्हटल्यार न्हय हेतून जी चिरून उडयता न्हय तीच उखलता आनी परत एकदां चिरता म्हणजे आनीक बारीक जाता न्हू तशी करता आदळ्याकूय बरी धार आसा ही पळयात आनी जितली तुमच्या मोठीन जाता न्हू तितली तितली घेवप हांगसर मम्मी जितली मोठीन जाता तिच्या तितली अशी घेता ही पळयात मम्मीची स्पीड आदळ्या वयली म्हाका तर अशें जावचेंच ना इतलें फास्ट कातूंक जाता पूण चिरूंक जायना इतली संवय ना म्हाका ती फास्ट चिरता पळयात तर अशेच तरेन न्हय सगळी चिरून घेता आनी मागीर तुमकां साहित्य दाखयता कळ्ळें आसतलें तुमकां कशी चिरून घेतलेली आसा ती आमी ही पळयात आनी एकदां दाखयता म्हणटा मम्मी तुमकां म्हणजे बरी कळटली अशी घेवंक जाय जितली जाता तितली घेवपाची आनी आदळो हो नॉर्मली सगळ्यांच्याच घरान आसता हो पळयात अशें करप आनी मागीर ते अशे तरेन चिरप आनी कितें आवाजूय बरो येता आनी कंटिन्यू चिरप ते पळय ही पळयात हय जर मोठी आसत ना हेतून जर मोठी आसत न्हय जाल्यार अशी परत डबल घेतली न्हू काय मागीर ती बारीक जाता तेका लागून परत प्लेटींतलीच भाजी परत घेवन अशी कट करपाची ही पळयात तर अशा तरेन सगळी भाजी हांव कट करून घेता आनी मागीर साहित्य सांगता तुमकां ही पळय थोडीशी उरल्या अजुनूय कट करपाची ही कट करून घेता व्हडलोसो टायम लागचो ना रोखडी जातली जी कट करून जाली ही पळयात सगळी भाजी बारीक अशी कट करून घेतली तेज्या मागीर आमकां न्हय 2 मिरसांगो जाय हांगसर तेज्या उपरांत एक कांदो घेतला मम्मीन बारीक कट करून हांगसर तेज्या उपरांत इल्लीशी हांगसर सोय घेतलेली आसा तेज्या मागीर न्हय हांगसर तोरची दाळ घेतल्या अर्दी वाटी 5 मिनटां न्हय फुगत घातलेली हांवें ती आनी तेज्या उपरांत हांगसर चवीनुसार इल्लेशें मीठ घेवपाचें इतलें साहित्य हांगसर लागता आमकां ही सगळी भाजी न्हय हांव एका कायलीन एड करतलें
हांगसर आमी नाही तेल यूज करची ना, तेका लागून भाजी हांवें डायरेक्ट कायलीन ॲड केल्या. जर तुमकां हांगसर तेल ॲड करपाचें जाल्यार पयलीं तेल ॲड करपाचें, तेज्या उपरांत कांदो ॲड करपाचो. पूण आमी मातशी सेपरेट करता. तर सगळी भाजी हांगसर अशी ॲड करा. सगळी भाजी घातली न्हय का आतां हांगसर मिरसांगो ॲड करा. तेज्या मागीर हांगसर कांदो ॲड करा. हो पळयात. आतां हांगसर ती दाळ ॲड करा, तोरची दाळ. मागीर हांगसर हांव 1 ग्लास उदक ॲड करतलें आनी इल्लेशें उदक ॲड करतलें. तेज्या मागीर चवीनुसार मीठ ॲड करतलें आनी हे सगळें आतां मातशें मिक्स करून घेतलें. पळय मी तेलान अजिबात ही भाजी करिना, आमी डायरेक्ट उदकानूच करता, शिजयता उदकान. आनी ही भाजी न्हय उदकान सुद्दां खूब टेस्टी लागता. हे पळयात. जर कोणाक तेल तितलें लायक ना जाल्यार ही स्टेप प्रॉपर बेस्ट आसता म्हणटात तशी. आनी तेल जाल्यार मागीर तुमी तेल सुद्दां घालूं शकता. तर ही आतां अशी मिक्स करून घेवपाची आनी बरे तरेन शिजोवन घेवपाची. आतां आमी चेक करया. तर ही पळयात आमची भाजी शिजोवंक स्टार्ट जाली बरे तरेन. आनी उदक जें आसा न्हय तें बरें आटोवंक जाय. सद्या उदक आसा हे पळयात, सो तें बरें आटोवन घेवपाक जाय. आनी मागीर बरी शिजली न्हय काय मागीर लास्टाक सोय घालपाची. आनी ही भाजी न्हय दाळ बीन घालून खरी टेस्टी लागता. ही पळयात अशीच दवरा आतां शिजत. आनी हांगसर आतां न्हय इल्लीशी हांव साकर ॲड करतलें. इल्लीशी ॲड करपाची. साकर घातली न्हू काय ह्या भाजयेक आनीक बरी टेस्ट येता. जाय जाल्यार घाला तुमी, तुमकां लायक ना जाल्यार स्कीप करा तुमी. ही पळयात आनी मिक्स करा आनी आतां शिजत दवरा परत. भाजयेंतलें उदक बरे तरेन आटलेलें आसा, मातशें उरला. तर आतां हांगसर हांव सोय घालतलें. ही पळयात आतां हांगसर सोय घाला आनी भाजी बरी मिक्स करून घेया. सोय घालून न्हय 1-5 मिनटां अशें दवरूंक जाय शिजत. आनी मागीर तुमची भाजी रेडी म्हणटात तशी. बरी मिक्स करून घेया. आमची भाजी न्हय रेडी जाली. उदकूय बरे तरेन आटलेलें आसा आनी सोय बी बरे तरेन शिजलेली आसा. तर आतां हांव हांगसर गॅस बंद करता. ही पळयात मुद्दाम तुमी ट्राय करा आनी मागीर म्हाका सांगा कशी लागता ती. भरपूर वारो मारता न्हू तेका लागून पडटा तें दवरता. आमचें न्हय जेवण बीन जालें आनी आतां आमी कुळागरान येयल्या कारण वारो सुटला सामको. आनी त्या वाऱ्यान न्हय अशें सुपारे पडटा. पळयात हांगसर पळय कितले पडले, भरपूर सुपारे पडटा. आनी ते जर टायमार उखलूंक ना न्हू. हे पळयात हे पळयात हांगसर मम्मी आतां पोवपाक येयल्या आनी व्हडल्यान आवाज येता सामको. पत्र्यांचेर पडटा या खोपींचेर पडटा आनी आवाज येता. पूण आमकां येवन पयलें न्हय जाल्यार एकूय मेळना. मागीर गायबूच जाता सामकें सुपारे ते. तेका लागून रोखडें चेक करचें पडटा. ना न्हू गांवान असले गोश्टी जाता. अशें सुपारे पडले काय गायब जाता, नाल्ल पडलो काय गायब जाता. आनी तुमकां डिटेल्सान सांगपाची गरज ना, कळटलें थोडें. हे पळयात हांगसर पडलें दिसता ही पळय गे ती. ई पळयात ही पळय गे. हे पळयात तेका लागून न्हय पोवचें पडटा. हांगसर ही जी माडी दिसता न्हय तेजे ते अशे बाउन्स जाता आनी भायर पडटात, हांगा पडटात. आमी चेक करता आतां आनी वारो दाखयता तुमकां. आतां सुद्दां हांगसर कुळागरान वारो चालू आसा. इतलो वारो सुटला आयज जाणा. हे सकयल सगळे कुळागर खूब जाणांचे आसा. काका गेले बीन आसा, आमचे आसा हे सायडीन, हे आमचे हे सायडीन येतात मगे आनी हे सायडीन येतात.
पहिले ना तुवें थंय सारकें मम्मी गेली ती पळयात. ते मातशें उखल पडले ते भरपूर पडले ते. हांगसर मुनान कितले पडले नो इपय हांगसरूय पडले. हे पयात पडात हे पयात कितले पडलेले पयात हांगसर दवरता ते. आनीकूय आसा मम्मी हांगसर काडटा सायडीक सायडीकले. अशें सुकले न्हू का मागीर ते सुपारी रुचतात. कोंब येता मागीर तांकां उदक पडलें काय जालें न्हू. आनी कितले हात तेका भरपूर हात घोसांनी सामके वाऱ्यान पडटात ते. चल या